मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरला 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम चलतलो। मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातले जितके जितके जाणांनी आपली एप्लिकेशन्स म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केल्ली त्या सगळ्या जाणांक सनदी दिवपाची आणि त्यांच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत हो पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता। हाच्याच बरोबर जेंका जेंका आपले काही जर म्हणजे डॉक्युमेंट्स किंवा बाकीचे व्हेरिफिकेशन्स एप्लिकेशन्स दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचें। तांचेय बी भायर म्हणजे कावंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 पॉयंट प्रोग्राम रुका रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड किंवा 1974 एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 ऑर्डर्स ह्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फाल्यांच्या हितूंतल्यान डिस्ट्रिब्यूट जातली। फाल्यांच्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे मंत्री आणि आमदार साऊथ गोवातले उपस्थित आसचे अशें म्हणटलें। नॉर्थ गोवाची डेट रोखडीच डिसायड करतले। ताजी बी डेट पणजेत कार्यक्रम जातलो जे 10 तारखेच्या दरम्यान केन्ना तरी डेट डिसायड करून सांगता। एप्लिकेशनां कोणीच नाकारूंक ना। ते जर एप्लिकेशन इनकम्प्लीट आसत जाल्यार ते घेवंक ना, कारण एप्लिकेशन इनकम्प्लीट घेवन आमकांय कांयच फायदो ना। कारण ताका बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपा जाल्यार तेणी एप्लिकेशन कंप्लीट करून दिवचें। कोणाचेंच कंप्लीट केल्लें एप्लिकेशन जर घेवंक ना अशें आसत जाल्यार तेंच्यांनी CM ऑफिसाकूय कॉन्टॅक्ट करचो की CM ऑफिसाक कळोवचें कन्सर्न हेजे कडल्यान आमी करून दिता। आमी खूब स्ट्रीमलायन ती करीत आसा। आजुनूय पंचायत लेवलाचेर हेजे कार्यक्रम ऑर्गनायज करून सगळ्यांक म्हज्या घराच्यो ऑर्डरी दिवपाच्या बाबतींत सरकार सिरियस आसा। आल्वारा लँडाच्योय आमी जे एप्लाय करता तांकां तेंच्यो सर्टिफिकेट ज्यो आसा त्यो दीत आसा। कोमुनिदाद जे दिना ते कोमुनिदादीक ज्यो NOC दिना ताका एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान 1 म्हयन्या उपरांत रावन जेंच्यांनी एप्लिकेशन्स घातलेली आहा तांकां दिता। म्हाजे कोमुनिदादवाल्यांक परत एकदां अपील आसा, कारण ही घरां 30-30 40-40 वर्सां पयलीं लोकांनी बांदलेली आसा। त्या खातीर तुमी रितसर ताका NOC दिवची, तांच्या कडल्यान पयशे डेपॉझीट करून ते तुमच्या तिजोरीत डेपॉझीट करपाचें सरकाराचें काम ते सरकार करतलें। म्हज्या घराच्या अंतर्गत म्हणजे आतां फाटल्या दिसांनी रिवायज घेतलो त्या प्रमाणे 3-1000 ऑर्डरी रेडी जाल्या। ताज्या भायर म्हणजे आमी 20 पॉयंटाच्यो आनीक रेडी करपाक घेतल्या, बट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फाल्यां दोनी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवांतले जाल्या उपरांत 5,000 वयतले। बट बाकीच्या सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक करून आपूण फॉर्म दिवचे अशें हांव विचारता। आतां 1972च्या पयलींची घरां कोणाची म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी तीच रेग्युलरायज करपाचें आसा। 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी जेका प्लॉट दिले म्हज्या सरकारान दिवंक नासले। 1980 पयलींच्या सरकारान 20 पॉयंट प्रोग्रामान प्लॉट दिला, हें म्हज्या घराच्या अंतर्गत येता। हावजींग बोर्डात तेन्ना गरीब म्हणून दिल्ले प्लॉट म्हज्या सरकारान दिवंक ना। 1980 पयलीं दिल्ले आसा ते गोंयकारांकूच दिल्ल्या। हे प्लॉट रेग्युलरायज करपा खातीर घेतले। चवथी गजाल रुकाच्या अंतर्गत जेणी आपल्या जागेत घर बांदलां तेणी जागो विकतो घेवन घर बांदलां, फुकट न्हू। फक्त ताका प्रोसेसाक कटकट आसल्या कारणान तेणी कंप्लीट प्रोसेस करूंक नासलो। एक घर रेग्युलरायज जर रुकाचें करीत जाल्यार ताकाय शांतपणे न्हीद पडटली आनी सरकाराचे ड्यूज एप्रॉक्सिमेटली तो 1 लाख रुपया फारीक करतलो। आनी रुकाच्या अंडर म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हे तो आपलें घर करतलो। हे जाले 4 प्रकार हांवें जे सांगले हे म्हज्या घराच्या अंतर्गत। 5वो प्रकार गव्हर्मेंट लँड जे आमी म्हणटा ह्यो मॅक्झिमम म्हणजे हांव तर म्हणटलो इट इज मोर दॅन 95% जे गव्हर्मेंट लोकांची घरां पण पळयल्या तर ती गोंयकारांचीच घरां आसा। ही घरां 30-30 40-40 वर्सां पयलीं बांदलेली घरां आसा जी गव्हर्मेंट लँडार आसा। ती कायदेशीर जावपाक जाय। तूं सांगे सावर्डे धार बांदोडा ह्या जर लायनीन वचून पळयत जाल्यार सगळीं म्हणजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीत आसलेली घरां आसा, तांकां ती रेग्युलर बांदपाक मेळना। लास्ट पॉयंट तूं म्हणटा तो उरलो वीच इज अ कोमुनिदाद जागेन। आतां कोमुनिदादीक जागेन सुद्दां जी घरां बांदल्या हांवें दिवंक ना आनी म्हाज्या सरकारानूय दिवंक ना। ओके, जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, कोमुनिदादीकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसनूय ना आनी ऑक्युपन्सीय ना। आतां हें सगळें जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता आमकां कोणाकूच मायग्रंटाक आमी घर बांदूंक दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो ना। आनी म्हजें सरकार आत्तां प्रमोट करिना। उलट वी हॅव स्ट्रेंथन खंयचेंच घर आतां इल्लिगल आनी इल्लिगल घर हें जावचें न्ही म्हणून आमी स्ट्रीमलायन करीत आसा आनी ताकाच लागून बाकीच्यो सगळ्यो फॉलो करीत आसा ऑर्डर।